केंद्रीय मंत्रिमंडळान म्हादय प्रकरणात प्रवाह प्राधिकरण तयार करपाचो निर्णय घेतला, पण ह्या प्राधिकरणाची अजून स्थापणूक लेगीत जावंक ना। ते विशीं जैत मानप म्हळ्यार ही एक पोरखेळ अशें मत हळडणचो आमदार कार्लूस फेरेरान उक्तायलें। आमकां हे मतींत दवरपाक जाय की केंद्र आनी राज्य सरकार भाजपाची आसा आनी तांकां जाय तेन्ना ते अध्यादेश काडटात। आतांय तांकां जाय आसत जाल्यार अध्यादेश काडून ते म्हादय वॉटर ऑथॉरिटी ऍक्ट हाडपाक शकतात, पण तांकां जर ते करपाचें ना जाल्यार कितल्योय वेंचणुको येवं आनी वचूंक कांयच जावचें ना अशें कार्लूसान ह्या वेळार म्हणलें। दी मादे प्रवाह ती केंद्र सरकारान केलं ते विच इज द मादे वॉटर ऑथॉरिटी इज नॉट येट कॉन्स्टिट्यूटेड। ते फकत एक डिसिजन गेलें इन कॅबिनेट बाय द युनियन गव्हर्मेंट एंड आय डोंट थिंक इट इज टायम टू सेलिब्रेट this as a victory. The Made Water Authority has to be constituted by an act, and the act has to then constitute the authority. That means the composition, kon astale the authority, kon chairman astalo, kon member astale, kon technical member, non-technical member te sagle, and representatives of the respective governments astale, and then staffing has to be done. लोकां रिक्रूट करूं जाय आनी आफ्टर दॅट इट विल बी ऑपरेशनल। सो एट द मोमेंट सांगपाक ते आमी ते मदे प्रवाह कॅबिनेटान अप्रूव केलें म्हूण इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा इज नॉट अ विक्ट्री फॉर गोवा। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट आय से इट इज नॉट। इट इज ओनली वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द डायवर्शन ऑफ वॉटर and that will keep a check and balance on the usage or excessive usage of water. To have that authority, as I said, it requires an act. So that act has to be passed by parliament. But at the same time, याद दवर आमचे केंद्रीय सरकार, आमचे गोंयचे सरकार BJPचे आसात ते तांकां केन्ना जाय तेन्ना ते रोखडे ऑर्डिनन्स काडटात आनी ऑर्डिनन्स रुटान ते सगळे फास्ट करतात। आतां तांकां फरें फुशा जाल्यार ते ऑर्डिनन्स काडून तेंचे मादे वॉटर ऑथॉरिटी ऍक्ट हाडूं जाता ते म्हणून ते ऑर्डिनन्सान। सो इफ दे ब्रिंग एन ऑर्डिनन्स इट विल बी पास्ड फास्ट बिकॉज इट विल ओनली हॅव द सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन इट विल बी इफेक्टीव। ऍक्ट मागीर हाडूं जाता। अदरवायज दीस विल बी लायक अ लॉलीपॉप आमकां दिला। इलेक्शन्स विल कम, इलेक्शन्स विल गो, एंड नथींग विल हॅपन टील दॅट टायम।